फोळेच्या मार्केटातल्या सोप्याच्या व्यवहाराची चौकशी करपाची तयारी दाखयल्ल्यान मुख्य अधिकारी संतोष कुणेकराची ट्रान्सफर मारली म्हण फोंडेचे व्यापारी आरोप करतात. उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिसाकडेन मुखेल अधिकाऱ्याचो अतिरिक्त ताबो दिला. ताणेच सोप्याचो घोळ केला म्हण बाजारकार म्हणटात. कॉन्ट्रॅक्टराक सोडून थेट पालिकेक सोपो दिवंक बाजारकार तयार आसात. त्यांना चीफ ऑफिसर जाय आसलो, त्यांना त्यांचे आयकताचो जाय आसलो. परत ऑटोमॅटिकली त्याची ट्रान्सफर केल्यानंतर जॉन्सना मेळटा चार्ज. म्हणजे जॉन्सना पयलीं बसून हे इल्लिगल केल्लें आशिल्लें. जेन्ना चीफ ऑफिसर हो एडमिनिस्ट्रेटर आसता आनी कावन्सिलाचें कितें चुकलां बिकलां जाल्यार ताका सांगपाचें एडमिनिस्ट्रेटराचें काम आसता. नाल्यार एडमिनिस्ट्रेटराक सुद्दां कळना जाल्यार लिगल एडवायजर म्हणून एक म्युनिसिपालिटीक अपॉयंट केल्लो आसा की तेजी एडवायस घेवची पडटा. म्हणजे ती तेणे सारकें प्रोसिजर कांयच करनासतना आयज ताका चीफ ऑफिसराक तेणें कायदेशीर करता त्या कामाक ताका चीफ ऑफिसराक धांवडयला. हांव तेजे आरोप करता जे लिगल प्रोसिजर आसा ते तेणें कोन्ना. कारण तो म्हणटा कितें आपल्यान टर्मिनेट करचो म्हणून सॉपटॅक्स घातले, नोट मारली जाल्यार त्या नोटाचें तेणें रेक्टिफिकेशन करचें आनी परत ते टेंडर कॅन्सल करचो आशिल्लो. पावर इज द एडमिनिस्ट्रेटर पावर. कावन्सिला पावर येनाशिल्ली. कावन्सिल फक्त रिझोल्युशन घेता आनी तेजे कडेन सोंपयता हें बाबा तुमी करपाचें म्हणून. जाल्यार हो टेंडर इल्लिगल आसा तेणें साबीत करून तांकां टेंडर काडपाचो आशिल्लो. तो आजून पर्यंत काडूना. ते चॅकाचे आजून पर्यंत रिकवरी जावना. आमचें स्ट्रॉंगली आंदोलन आसतलें की आमी पयशे दिवपाना जे टेंडरवाल्याक. आमी पयशे दितले म्युनिसिपालिटी तिजोरी, म्युनिसिपालिटी कडेन आमी पयशे दितले. तेणी येवन स्टाफाक कलेक्शन करून दिवं नाल्यार आमी व्हरोन भरता. कुडचड्यार गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या संकुलाच्या कामाचे टेंडर जाला, मात कॉन्ट्रॅक्टरांचो प्रतिसाद मेळना म्हण आमदार निलेश काब्राल बेजारला. त्याच परिस्थितीत सध्या त्या ग्राउंडार 7वी ऑल गोवा पत्रकार चषक 2020 क्रिकेट सर्त चल्ल्या. उक्तावणाची मॅच मंगलमूर्ती आणि मथुरा फार्मा मजगती जाली. मॅच मथुरा फार्म जिखले. हांगा कुडचड्यार पळय एसएजीचो ग्राउंड आसा. खरें म्हणल्यार एक बरे लोकेशनाचेर हो ग्राउंड आसा आनी तशी ओवरऑल जर पळयची ग्राउंडाचें जाल्यार ही पीच आसा ती खरी इतली बरी आसा की बरे पैकी तुका खेळ करपाक मेळटा. पूण एक मातशी एक खंत आसा की जे आउटफिल्ड पळय जें आसा तें आउटफिल्ड पळय जें आसा तें मातशें बरोबर ना. कारण सादारण प्लेयरांक फिल्डिंग करपाक जावं म्हणजे इतले त्रास जाता की तितली मेनटेन जाल्ले कडेन ना. सो आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन एक सजेशन आसा आमगेलें की इतलो हो बरो ग्राउंड आसा आनी हें लोकेशन बरें आसा. कारण ही सावड्डे कुडचड्यार सादारण ग्राउंड ना. म्हणजे अशे पद्दतीचो एकूय ग्राउंड ना आनी हो एक बरी एक म्हणजे एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की हे हांगच्या लोकल लोकांक हांगा खेळपाक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. त्या खातीर एक गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की हो ग्राउंड आसा पळय तो बरे पैकी मेनटेन करपाक जाय. कुडचडे जे एसएजीचो जिमखाना ग्राउंड आसा ताका गव्हर्मेंटान 4.5 crores टेंडर कन्सल्टंटा मार्फत केल्लो आसा आनी टेंडर फाटीं 3-4 म्हयने पयलीं येयल्लो तेन्ना कोणें ताका बीड करूना. परतून रिटेंडर केल्ला. हांव नको कित्याक कांय कारणां लागून ते टेंडर घेयना. पयशे पेमेंट पडपाना म्हणून घेयना जालो कशें ना, पेमेंट पडपाना अशें घेयना. म्हणजे ते भंय एक जाला की पेमेंट प्रोसेस जो आसा मातशें डिले जाता. पेमेंट सगळ्यांक पडटा, पेमेंट पडना अशें ना. पूण ती कॅपेसिटी कॉन्ट्रॅक्टराची आसा म्हणजे जे सस्टेनिंग कॅपेसिटी म्हणजे खंय तरी हो 4.5 कोटीचो टेंडर जेन्ना घेता तेन्ना एटलिस्ट कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन 2 कोटी आसपाक जाय ते इन्वेस्ट करपाक. जीसीएच्या जीपीएलाक क्रिकेटरांची पावणी जाली. काकुलो गोवन्सान स्वप्निलाक 1,90,000 घेतलो. दर्शनाक चौगुले वॉरियर्सान 1,45,000. सगुणाक डॅम्पो क्रिकेट क्लबान 4 लाखांक, शदाब दिल्ली वॉरियर्साक 1,60,000 गेला. साळगांवकारान अमोगाक 1,15,000 त्याच मोलान सर्वोदयान सौरभाक घेतलो. जिनो स्पोर्ट्स क्लबान शेर बहादुराक 1,15,000 आनी रॉबिनाक 1,80,000 घेतलो. चौगुलेन अमित यादवाक 1,90,000 घेतलो. 385 is the bid. 385 to Sarvodaya Royals. That's for Sagun Kamat. The bid has just come from Dempo Cricket Club. 1,15,000 Sarvodaya Royals. To Sarvodaya Royals 3 we sold to Sarvodaya Royals. GPL for Sarvodaya Royals. Is the next player. 70,000 from Sargaonkar. We're going to see the bat being raised to Rahul Kini for the next bid of 80.
for Robin D'Souza. It's 90,000 at the moment. Yes, 1 lakh is the next bid from Kakulu Rovens. We've seen the first bid from the Delhi team, the outstation team. He is sold to Delhi for 1,15,000. Amit Yadav to Gino Dragons at 1,60,000. First call, we've got another bid from Chowgule Warriors at 170 now. We got the first bid from Dempu Cricket Club, Samar Dubashi, 80,001. You can see 90 from Gino. इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.